भोनी भावनो हेवळार मीस सुरू जावच्या आदीं आमी ह्या नवो ग्रोटो तयार केला. ह्या ग्रोटोचेर आमी देवाचो आस्वाद मागता. हे वेळार खतखत्यान देवाचो आस्वाद ह्या ग्रोटोचेर मागतना आमी ह्या ग्रोटो वरवीं जी सायबी मायन फातिमा गांवांत आमकां दिश्टी पडून जो संदेश दिलोलो मागणे पिराचीत करपाचो हो संदेश आमी पाडूंक आमकां हो ग्रोटो जावं दी एक उगडास. हेंच मनान धरून ह्या वेळार ह्या ग्रोटोचेर आमी देवाचो आस्वाद मागुया. गोखडा देवा, आमी तुका वाखाणटाव संवसाराच्या औरंबा आदीं क्रिस्तांतले सोपटांचो कुंवर आनी शेवक केलोय. तुज्या पुताच्या आवय सांगातीन जावच्या तुलोबायल आनी विचीत मानवडी हाकवार मारीक ताचे कडेन एकवटायली. फातिमा सायबीनचो ग्रोटो तयार केल्ल्या तुज्या बाबात्यान सदांच तिचो आदार मेळूं आनी दोड्यांनी पडयतात ती माज आपल्या काळजान खांतूं तांचो बाबात ओकोण आनी बडवोसो तीर जावं. हे परी तुज्या भाव भयणाच्या मोगान संवसारांतली वाट चल्ल्या उपरांत भाग्योन तांकवार मारी आमचे पासत विनोती कोत्ता आनी राणी कशी पडजोळटा ते सासवत शाराशी आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दोनी देव ह्या ग्रोटोचेर आपलो आस्वाद घालूं. तेच परी सायबीन फातिमा सायबीन ताची इमाज आमी दवरल्या ह्या ग्रोटोन ह्या इमाजीचेर आपलो आस्वाद घालून ती पवित्र करूं बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. Son
ही आयची परब समरुमता ह्युजीन वाज आनी कुटुंब हे वेळार ह्या आमच्या बाप आसोत ताच्या कुटुंबा पासत आमी केरीत भाशेन मागुया. ही परबूच न्हय पूण हो आख्खो ग्रोटो ही आमच्या भावान आनी ताच्या कुटुंबान भेटयला. म्हणून हे व्हडल्या देण्या पासत ह्या भाव पासत आमी दिनवासुया देवाक आर्गां दिवया. तेच परी केरीत ही ते साव आमी ह्या आयच्या मिसांतल्यान भेटयता बरी भलायकी आनी पेकोवणी आमचो तरणाटो वेन नरोना जो कांय वर्सां पिडींत आसा. म्हणटच हे सायबिणी वरवीं जायती पेकोवणी आनी बरेपण हे आमच्या तरणाट्याक मागुया. तेच परी आर्गां दिता सुविनो आनी एवरिडा चॅकीस. खेरीत भाशेन ते मनान दवरतना तुमी जी गरजो आनी ते मनान दवरून आयल्यान हे वेळार देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आनी तुमच्या आत्म्याचो वे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी खुशाल बोरीत काळजान आमचे फातिमा सायबिणीची परब समोरबूंक आनी तिच्या मानांक बांदलोलो ग्रोटोचेर आशिर्वाद मागूंक आयल्या. आयचे परबेचो विशय जावन आसा मारिया बोरवोशाची माता. आयच्या संवसारांतल्या बारादीक कोश्टां त्रासां आनी अडचणीचे मोदें माय मारिया एक बोरवोशाचो फोलेर कसो पोरजोडटा. ती एक भावार्थाची ओस्तोरी जिणे कालोकी काळार पोरयान देवाच्या येवजणेचेर सोत मानलें. मनीसकुलाचेर येवचें आसा तें वायट वाटावंक फातिमा गांवांत दिश्टी पडून मागणें आनी प्राचीत करूंक तिणें फर्मायलें. आमच्या खासगी आनी ओत्मीक जिवितांतल्या अडचण्यान त्रासां आनी कोश्टां मोदें सायबी माय आमचे बराबर उबी आसता. आयच्या परबेच्या मिसांत वांटो घेतना आपल्या भुरग्यांक केदनांच सांडी नासलोले माय मारये सोवें आमचीं काळजां उक्तीं करुया. देवाच्या येवजणेचेर बोरवोसो धरूंक देवाच्या वेळाचेर पातेवंक आनी आमकांच भावार्थान आनी मोगान देवाच्या ताब्यांत करून ती जियेली. ती बोरवोशाची वाट तांकूंक मारिया बोरवोशाचे मातेचेर मोजोतीन देवाचे कृपेचो आदार विस्वासान मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आमचे भयणीन सुरवातेच्या उतरांनी आमकां सांगून दिला ही परब आमी कित्याक समोरपता ती. आनी जशें सुरवातेच्या उतरान म्हळ्यार मारिया बोरवाशाची ओस्तोरी मेरी अ वुमन ऑफ होप. आनी जेन्ना विश्व झूज चलतालें तेन्ना वर्ल्ड वॉर चलतालें तेन्ना सगळ्यांक भिरांत आसली, शांती नासली आनी मारियेच्या दिसण्यान शांती निर्माण जावंक आनी उदी करून मारिया आपूण रुजाय सायबीण हें भुरग्यांक ती दाखोड करता. तो तेर्साच्या मागण्या वरवीं हें वायट नपयत करूंक शांती निर्माण करूंक तिणें भुरग्यांक हुस्कायलें. तर आमी ह्या मिसाच्या बुरीदारान वांटो घेतना आमी जाणाव असलींच खाडोकी कुपां ह्या संवसाराचेर उपरासलेलीं आसात. शांती ना झुजां आसात. जायतीं आमची घरचीं वावर कोत्तात भायल्या देशांनी. तर सायबीण मायचे विणेन हें झूज ज्या देशांनी चलता तें बेगीनूच सोंपल्यार पुरो म्हण आनी परत क्रिस्ताची शांती त्या सुवातेर त्या गांवांनी निर्माण जाल्या पुरो म्हण मारेचेच विणुनेन खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी म्हज्या भावां भयणीनो, हे पवित्र गोठ फावो ते परी सोबरबूंक आमचीं पातकां ओळखून घेवया.
सोर पदवीदार देवा आनी आनी तुमकां तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी खोराक म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. So
आंकवार मारीचे विणनेन आमची मागणी ते सवा बापा मुखार धरुया. सोरपोदवेदार देवा, तुझ्या पुताचे आवयक आमची आवय जावचे तुवें विचलेली संसाराचे सोडवणे पासत प्राजिताच्या आणि मागण्याच्या तिरासणान दोर दिसा फळादीकपणी क्रिस्ताचे राज विस्तारूंक आमकां फावो कोर. आमच्याच भोमया तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. प्रकाशनाच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गात देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी तातूंत खोराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्यान न्हेसलोली एक बायल, ताच्या पांयां तळार चोंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बालवण जावची आसली आनी तिचेच परतून वेगीन लागून ती बोब हुलही मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गात दिश्टी पडली आनी एक बोरचीत तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो. ताचेच दर एका तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपल्या शेंपड्यान मोळबावेले नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोळसोवन संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक परसत जावंक आसली ती बायल मुखार उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोकां कडचे बेटकांट्या सगळ्या पोरजेचेर राज चलयतालो तो. ताच्याच भुरग्यांक नीट देवा सोरी आनी ताच्याच सोरी उबारून व्हेलो आनी बायल ओरोनांत पळोवन गेली. थंय ताका देव एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण पदवी आनी राजवटीक आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दोखलो जालो. सर्वेस्पराचें उतर. सोरेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हजे उतराक कान दी. सगळ्यांनी म्हणुया, आयक तुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतराक कान दी. आयक तुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसो रांता. तुज्या बापायचें गोर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भोगती कोर. जबाब, आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी श्रिंगायलोली येता राजाची धूव. चोलयो कापडां तिची भांगारान बसयल्ल्या मोतयांचे जोरींची. राजा सोरशीं तिका व्हरतात. तिच्या सांगाताक कुंवरिणीचो होर. जबाब, आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाचे संतोसाचे उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरुनी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार ताचे आधीन करतलोय. जबाब, आयक दुवे चोत्राय दोर म्हजे उतराक कान दी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सदो वांकवार मारिया देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजांत तें नियाळटाली.
परवेस्पर तुमचे सवे आसून आणि तुमच्या आत्म्यात सवे असो. लुका परमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój matka Somia. जेजून लोकांचे उरपंजीक लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकले बायलीन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें ओड्डें बागी. पूण ताणें म्हळें, देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. सुमयाचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. बाबा बिंदू, देवाची उतर आमी आयकला. काय बरें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. देवाचें उतर तुमी आयकूंक आयला. धाकटो संदेश आयच्या दिसाक पयले वचपांत मारेची खबर ती कशी भाशेन आसतली ती ताणें सांगलां प्रोकास्नेतीन. आनी मारेची हांगासरूय तुस्त गायल्या, तुका दूद दिलेलें तें ओड्डें बागी. आनी जेजू तितलेंच न्हय पूण तिका ओदीक वयर काडटा, कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी पाळ्ळें देखून. जेजू तिका व्हडलें म्हणजे जेजू सायबी मांयक वयर काडटा. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. सायबी मायन देवाचें उतर आयकलें आनी पाळ्ळें देखून तिका वयर काडली. तुज्या बाबा बीन आयज परब करता के संवसारभर मायाचे 13वीर फातिमा सायबिणीची. आनी प्रितीच्या बाबा बीन सुरवातेक फादरांनी बी उगडास केल्लो. दुसरें सेकंड वर्ल्ड वॉर चलतना 1917 ह्या वर्साक 13वीर मायाची सायबी माय दिसती पडली तेका भुरग्यांक. लुसिया 10 वर्सांचें, जासिंता 7 वर्सांचें, फ्रांसिस्को 9 वर्सांचो तेका भुरग्यांक. कोवा दे इरिया हे गांवांत फातिमा गांवांतसून तो 3 किलोमिटर पावले आसतली घोडे. 3 किलोमिटर पयस ते आनी गोरवां आनी ती बोकडांक मेंढरां चरयतना तांकां ती दिसती पडली. आनी संदेशय बी दिलो. 3 संदेश सुरवातेक उगडास केला. पयले सुवातेर मागणें करूंक. मागणी कोणा पासत? तुजे पासत, संवसारा पासत. आयज संवसार झूज उदीक तेय तेंपार झुजां आसलीं, आतांय झुजां आसात. रशिया, युक्रेन आनी मागीर इराण आनी मागीर गाल्फाचे कंट्रीज तुमी जाणात कितलीं झुजां चालू आसात. फुडें हो स्टॅच्यू हांगासर मुर्ती आमकां आदार करता. संवसारांत मागूंक शांती पासत. तिणें संदेश दिलो, शांती पासत मागात, मागणें करात. आमच्या घरांतूय मागणें करुया, हांगासरूय येवया. दर म्हयन्याचे 13वीर हांगासर आमी येवया. पयलो संदेश हांगासर येवया, रोजार करुया. आनी दुसरो संदेश सायबी मायन दिल्लो, त्याग. पेनन्स, डू पेनन्स. आमच्या जिवितांत आमी असलेंच पेनन्स करुया. हांगासर येवंक दिमी घालून सायबिणी लागीं मागूंक. दर म्हयन्याचे 13वीर घोडी आमकां हो संदेश 6 म्हयन्यां पुर्यान. आनी सायबी मायन तशेंच 6 म्हयन्यां पुर्यान माय ते ओतुंबर पुर्यान ते दर म्हयन्याचे 13वीर तुमी येवचें ह्यो संदेश दिल्लो 6 म्हयन्यां पुर्यान. आनी मागीर शांती वचतली. जर तर तुमी मागणें आनी पिराचीत करीत जाल्यार हें आमी करुया. आनी प्रितीच्या भावा बिनो तिसरो संदेश दिल्लो, सायबिणीची भक्ती करूं. डिवोशन टू इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. सायबिणीची भक्ती करूया. आमच्या जिवितांत सायबिणीची भक्ती करुया. आनी प्रितीच्या भावा बिनो ही भक्ती करूंक हांगासर बरोसो पादी विग्रहान स्टॅच्यू हाडला आनी हिंगा दवरला. फकत शेवाक न्हय, नॉट ओन्ली फॉर ब्युटिफिकेशन बट टू डू पेनन्स and do pray for the world. संवसारा पासत आमी मागुया. हांगासर पिराचीत करुया. हांगासर हें त्या भुरग्यांची नांवां सांगलेलीं तेंच्या वर्सां पर्यंत सांगल्यान तेंची हांगासर नात, स्टॅच्यू नात. आहात ती कोण ती आतां? लुसिया, फ्रांसिस्को आनी जासिंता म्हणटा ती कोण? ती भुरगीं न्हू.
तुमी ती आतां तुमी जायात. हांगासर मुद्दम ती दाखोवंक नात, कित्याक ती कुणायतात तुमकां जण एक एकल्याक हांगासर येवन तुमी मागणी करूंक पिराचीत करूंक आनी तिची भक्ती करूंक. हो संदेश, तिनूय संदेश सायबीमान दिलेले हे वेड्डेकारांक आनी तुमकां लागशिल्ल्या गांवांत आशिल्ल्या वाड्यांत आशिल्ल्या भावा भयणीक हें लागता. आनी मागीर घरा वयता आसतना आमी 3 संदेश घेवन या उगडासाक A, B आनी C. हे म्हणजे आव्हान, चॅलेंजीस आसात. हांगासर येवंक, मागणी करूंक, दिमी घालून आनी पिराचीत करूंक आव्हानां आसतलीं, जायतीं चॅलेंजीस आसतलीं तुमच्या जिवितांत. आनी संवसारांत दोदोर मारल्यार सगलीं आव्हानांच आमच्या गोंयांत, भारतांत आनी आख्या संवसारांत आव्हानांच आसा. ह्या आव्हानां पासत हे चॅलेंजीसाक आमी फुडो करुया, हांगासर येवया, मागणी करुया, दोणवण करुया, पिराचीत करुया, तिची भक्ती करुया. पुरो ये. बी कितें? बदलणी. आमच्या जिवितांत बदलणी आसूंक, नसोरणी आसूंक गरज. हांगासर आयलीं, रोजार केलें, पिराचीत केलें, सायबिणीचें देवस्वां केलें, जिवितांत बदलणी जाल्यार हें पोलकेपण हें देवस्वां तुमचें. सर हांगासर येवन मागणी करून, पिराचीत करून, तिची भक्ती करून आमच्या जिविताची नसोरणी करुया, जिविताची बदलणी करुया. तेन्नाच की आमचें जिवीत तिका मानतलें आनी हे भाशेन आमच्या जिविताची बदलणी करूंक मागुया. आनी तिसरे सुवातेर सी कितें? सी स्टँड फॉर, हांव म्हणटलो क्रायस्ट लायक, क्रिस्ता भाशेन जावया. ती म्हणटा तिचो संदेश, म्हजो पूत कितें सांगता तें करात, क्रिस्ता भाशेन, म्हजे पुता भाशेन जायात. डोंट इमिटेट क्रायस्ट बट फॉलो क्रायस्ट. हे भाशेन एकलो म्हणटालो जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जावया, जेजू क्रिस्ता भाशेन जावया, जेजू सारके आमी जावया आनी अशें करूंक आमी मागुया. आनी हे 3 संदेश A, B, C तुमी वेड्डेकारांनी सगल्यांनी हांगासर हाजीर आसलें वरचे आव्हानां फुडो करुया, बदलणी करुया जिविताची आनी क्रिस्ता भाशेन जावंक आमी सगट वावरूंक मिसाचे भेटेक जर एका एकल्या वांगड्या पासत मिसांत मागुया. सगळीं बी रावया. प्रितीच्या इश्टानो, खाना गांवांत जेन्ना हो कुटुंब वचणीक सांपडलो तेन्ना मारिया आपल्या पुता लागीं विनोती करता म्हणटा, पुता तांचो सोरो सोंपलो आनी जेजू आपले आवयचें उतर केन्नाच घालिना. तांच्या कोश्टाक आकांतांक तोपावता, तांचो प्रोस सुटावो करता. आमी सगळीं भावार्थान आयज हांगा एकठांय जाल्या आनी आंकवार मारीचे विणेन थोडीशी मागणी आमी जेजू मुखार हे वेळार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या ताब्यांत आसलोले पोरजेक बोरवंशाचे वाटेर चलयतना आडकोळ्यांक फुड्यांत निराशी जायना जावंक, पूण जेजूच्या मोगाचेर पातयेवन आपलें मुण्यारपण चलोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या सरकारान पोरजे मोदें कसलोच वेगळोचार करिनासतना वावरूंक आनी सगळ्या धर्मांच्या मनशांक आपलो भावार्थ सोत्तेन जिवंक मेकळेपण दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी सायबिणीचे विनोतेन आपल्या भुरग्यांक भावार्थान, काळजीदारपणान आनी मोगान वाडयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
सोगलीं जीं पिडेच्या दुखीच्या आनी निराशपणांच्या बारान चेपलोलीं आसात तांकां फातिमा सायबिणी वरवीं बुजवण आनी गोठाय फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हो फातिमा सायबिणीचो ग्रुटो बांदूंक आनी तिच्या मानाक ही परब समोरुमूंक आदार दितेल्या भाव येवजन वाज हाच्या आनी ताच्या कुटुंबाचेर फातिमा सायबिणीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद देवूं येवं म्हूण मागुया. सर्वेश्वर देवा, लान्विकायेन केल्ली आमची मागणी आयक आनी आंकवार मारेचे विणेन सगळ्या संवसाराक शांती निर्माण जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतां. हें मागतां क्रिस्त आमच्या स्वम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार गीत गावया. गिताचो अंक C33 पेज नंबर 42. C33 पेज नंबर 42. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सोरस्पोर मानून घे. पवित्र बापा, भाग्यवंत आंकवार मारेच्या उगडासाक आमी संतोशान तुजे मुखार हाडटा. ते आमचें खालतें बलिदान तुका मानो आनी ते आमकां क्रिस्ताच्या बलिदानाक एकवटल्याक ह्या काळांत बुजवण आनी सासणीक सोडवण दिता तसलें जावं क्रिस्त आमच्या स्वम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोर्व काणीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीचे पोरबे सोमुयार भगिनी ती आंकवार मारेक नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे सावडेन तुज्या एकल्याच जोणीच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताजी उदेशी देवदूत तुजी महिमा वाकाणटात, बोडवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी स्वर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीम संतोशान सांगाती आराधन करतात.
तांचे बरोबर आमचेय ताळे मिळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वरा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंचे. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेश्ट घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. देखून सर्वेश्वरा, स्वमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पोसबेचो उगडास कर. होशेलियो आमच्या बागीन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक, सिम्याव आमच्या आदारी गुणी बापाक, हां सगल्या हंसकांनी घेतलेल्या बरोबर थिका पृथ्मकान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यांत ते सगळे हे गांवच्या भावा भयणीचोय उगडास करून आमी मागता. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुजे मुखामोळाचो प्रकाश स्वर्गा राज्यांत पळोवंक तांकां फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे मुर्ती मुखार एकठांय जाल्ले सगळे तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अदी करून येवचेन वास आनी तांचे फॅमिलीचेय पासत आमी मागता. आनी सगट तुमी आदार करतल्या फिरगोसकारां खातीर मागता. अशें भाग्योन तांक वारमरी देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पुती
बायगून धर्म दिता बायगून जुजे वास बायगून आंतून आनी सर काणी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखांडूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताजे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताजे ताय पवित्रात्म्याचे एकवटान देवा सोरपोद्वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. प्रतिचेष्टनो ह्या अंकवार मारीचे इमाजीक आमी पळयता जाल्यार तिच्या हातान रुजायेचें कोंत आसा रोजाराचें कोंत आनी खिरीत भाशेन ती भुरग्यांक म्हणटा आय एम आवर लेडी ऑफ रोजरी हांव ती रुजायेची सायबीण आनी हे व्हडांतले व्हड हात्यारा वरवीं संवसाराक शांती विस्तारूंक तिणें मागलें जशें फादरान म्हणलेलें आपल्या प्रवचनांतल्यान संवसाराक शांती आमी दूर एकल्यान आमचें कुटुंब तिच्या काळजाक भेटोवंक आनी इश्टानो हें झूज सोंपोवंक हीच मागणी अंकवार मारीचे विणेनीन जेजू मुखार धरून सगळीं बराबर मागुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजी येतान राजभोग चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. स्वमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, पास्काच्या संस्कारान तुवें आमकां दादोशी केल्याय, ताजे वरवीं तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतली आमी. जेजूचें जिवीत आनी विनाशी कुडींतल्यान परजोड म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या बोमया वरवीं. बसूया मातशें. भाव भयणीनो, एवडार खुशालकायेच्या उमाड्यांनी तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाची उनुनीत परबी जेन्ना लेडी ऑफ फातिमा आमी परब पाळटाव आनी हे परबे सुमयार आमकां एक ग्रोटोचें देणें फाव जाता तेन्ना अदीक खुशालकाय वाडटा. म्हणून ह्याच खुशालकायेन बरोवन तुमकां सगल्यांक हांव हॅपी फिस्ट म्हणटा. हे वेळार केर भाशेन काळजांतान दिन वाचता आमच्या यादनीक भावाचे रेव्हरंड फादर मानसुयेत झाडे मिसाचे मुखेल के भाशेन बलिदानाचो सेवा दवरून चलयला. आनी तेच परी रेव्हरंड फादर जॉर्ज रात जाणें देवाचें उतर तुमकां परगुटलां. जेन्ना हांवें तांकां दोगांयकूय आपोवणें केलें, दोगांयनी स्विकारलें आनी आयज ते आमचे मदें येवन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतलो, ह्या पासत तांकां तुमच्या नांवान म्हजें दिनवास. हे वेळार काळजांतान दिन वाचता आमचो भाव युजीन वास जाणें हो ग्रोटो बांदपाक आमकां सगलो आदार दिला. म्हणजे हो आख्खो ग्रोटो ताणें आपल्या दुडवांचो आदार ताणें दिला, देस्पेस ताणें खेर भाशेन दिल्लो आसा. हांवेंच फकत ग्रोटो बांदूंक पूण आयचे दिसा ही परब बरी भाशेन जावंक ताणें सगलें के भाशेन आपले आदार सोखा दिला. हो भाव आमचे मदें येवचो आसलो परदेसांतान हांगा, पूण कांय कारणाक लागून ताका येवंक मेळोंक ना. पूण आमचे सवें तो आसा मागण्यांतल्यान आनी जरूर आयचे दिसा तो केर भाशेन होदीक मागतलो जेन्ना फातिमा सायबिणीची परबेचे मीस चलता त्या वेळार. म्हणून आमच्या बाबाक ताच्या कुटुंबाक हांव काळजांतान दिन वाचता. ह्या ग्रोटोचें देणें ताणें आमच्या हे फिरगोचे मुखार दिल्ल्या पासत. हो भाव ना त्या पासत ताणें सगलें कॉर्डिनेशन जावन भयण डेनिफा नोरोनाक के भाशेन तिचे वरवीं सगलें मुखार व्हेल्लें आसा. आयची समोरवणी सगळे मांडावळ आनी दुसरे वस्तू पळोवपाक हे बणी उद्देशी आमकां जायतो आदार सहकार मेवला. म्हणून तिकाय हांव दिन वाचता. आनी तेच परी ह्युजन वाजाचे लागशिल्ले आसा जावं भाव सिरोत आनी दुसरी हांव तांकांय म्हजे दिनवास हाटयतां. हो ग्रोटो डिजायन करूंक इंटिरियर डिजायनर झुरिका नोरोना केर भाशेन ताणें तोकोस घेतलो. डिजायन बरी भाशेन आमकां दिवपाक आनी डिजायनूच न्हय पूण हो डिजायना प्रमाणे तयार करपाक. आयज मेरेन आख्खो दिसभर सकाळचें आयलेलें आतां मेरेन ताका वावर करचो पडलो आनी तें आमचे मदें आतां मिसाचे भेटेनूय रावलां. सकाळी तान तें आसा. मातशें वयर सकयल जालें जेन्ना स्टॅच्यू जो हांव लेडी ऑफ फातिमाचो सारके निमणे वेळार आयलो, कालच्या दिसा रातचो पावलो आनी हो स्टॅच्यू बसयले उपरांत अदीक थोडो वावर ताचो उरलेलो. त्या पासत आयज मेरेन तिका वावर आपल्या के भाशेन वावराड्यांक घेवन कोचचो पडलो. म्हणटच हांव भयण झुरिका काळजांतान दिन वाचतां. इतलो आमकां स्टॅच्यू येवपाक के भाशेन लेट जाली तरी आसतना हो ग्रोटो तिणें आमकां सगळोच
कंप्लीट करून तयार करून दिल्ल्या पासो थोड्योश्यो वस्तू आनीकूय आमी सुद्रायतल्यो त्यो इल्ल्योश्यो उरल्या पूण आख्खो ग्रोटो तिणें रावन कंप्लीट केलो आनी ताचे बरोबर इंजिनियर हॅमस्ट्रॉंग इंजिनियर क्रिस्टो तिच्या बरोबर वावुरल्या ह्या ग्रोटो तयार जावपाक म्हणून ह्या इंजिनियरांकूय म्हजे काळजांतान दिनवासता आमच्या कॉन्फ्री वांगड्यांक कितेंय आमी कोत्तेले जाल्यार आमी ताचेर प्लॅन करचो पडटा प्लॅन केल्या उपरांत आमी हो प्लॅन बिस्माच्या घरांत मांडूंक पडटा उपरांत सगळी तयारी करची पडटा म्हणटो जायते पावटी आमकां हांगातूय वचोन जायते वस्तूची काळजी घेवची पडली आनी हे आमचे कॉन्फ्री वांगडी जावं डाल्बर्ट जावं गुस्तावो जावं लॅनी जावं कॅसी ही चारूय जाणां वांगड्यांनी म्हज्या बाराबोर रावन हो ग्रोटो कंप्लीट करपाक जायतीं ती वावुरल्यां म्हणून काळजांतान ह्या म्हज्या कॉन्फ्री वांगड्यांक दिनवास आमची खोयर वांगडी जेन्ना कसलोय समारंभ जाता ती तयारी करून आमकां गायनांतल्यान आदार दितात समारंभणेंत आनी आयचे दिसा भयण युनफा हिच्या फुडारीपणा खाल हो कोयर ताणें बरी भाशेन केला ह्या पासत तांकां दिनवास हो म्हजो आवाज तुमकां पावता जाल्यार आमकां सावंड सिस्टम घालून दिला भाव ऑस्टीन डिकोस्टा हो भाव तरणाटो तो इंटर्नशीप करतालो आनी 4:30 वाजता तो पावता थोड्या आसतना ताणें म्हणलें फादर येवन हांव घालता हो सावंड आनी येवचे येवन ताणें हो सावंड तयार करून घालून दिला म्हणून ह्या बाबाक म्हजे दिनवास लायट्स आमचे घालूंक आमकां आदार दिला गुस्तावो मोरायसान ताकाय म्हजे दिनवास कांय कॅमेरामॅन आमी म्हणटाले आमचे तरणाटे ते हेल्बन इयन एल्ड्रीच हे तिगांयनी आपआपल्या के भाशेन वस्तूंतल्यान थोड्यो वस्तू कॅप्चर केल्यात मेमरीज आमचे मनान दवरूं म्हणटोच हेय तरणाट्यांक म्हजे दिनवास हो आमचो आल्तार जे तुमी कुडके पळयतात बरे डिजायन करून आनी बरे नेटोवन हे आमकां के भाशेन आमचो भाव जॉन फेर्नांदीस दर समारंभणी आसा तेन्ना हे आमकां के भाशेन आल्ताराची ही न्हेसवण घालूंक आमकां आदार दिता हे आमचे वाज जे के भाशेन आमकां ऑर्डर आनी सगळी राटावड्यो घेतल्यात कसले वाज हाडचे आनी कितें करचें ते आमकां जॉलिटा मोरायस हे आमचे भयणीन के भाशेन काळजी घेतल्या आमचो भाव प्लासिदो कार्दोजोन हे हालतार मुखार जो सोबीत तुमी कॅन्डल स्टँड पळयतात हे कॅन्डल स्टँड ताणें कितें भाशेन तयार जे आसले आमचे लागीं ताणेंच भेटयिल्लें म्हाका दिसता तें बरें सोबीत केलां आनी आयचे दिसा तें आमकां उजार करपाक फाव जालां म्हणून ताकाय म्हजे दिनवास लांब करिना पूण थोड्याच उतरांनी आमची माद्री भयण सिस्टर गोरेटी जी सदांच आमकां आदार दिता कसली समारंभ आसा तेन्ना आयजूय ती वावुरल्या आमचो भाव सांकिस्तांव आमचे वॉलंटियर्स आशस आमचे ऑल्टर सर्वस तेच परी आयज कांय भाव भयणांनी हांगा सकाळची येवन जावं नितळसाण केल्या जावं कोदेलांची मांडावळ केल्या म्हणून सगल्यांक वॉलंटियर्स आशस जे कोण वावुरल्यान तांकां म्हजे काळजांतान दिनवास जरूर कोण ना कोण उत्ता आनी घडये म्हत्वाचो मनीस घडये उरोंक शकता पूण मुद्दम कोणाची नांवां घेनासतना रावंक ना पूण सगल्यांक काळजांतान दिनवासतना तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा बरी भाशेन मांडावळ जी आमी कोत्तात तुमी पाळटात तुमी बरी भाशेन तातूंत वांटो घेतात आतां निमणें जेन्ना आमचो हुमो जातलो हुमो आमी सायबिणीचो फातिमा सायबीण तुयेंतान घेवंक जायना म्हणूच हांगा ह्या मेजार आमी फातिमा सायबिणीची मुर्ती दुसरी आमी दवरतल्या म्हणून ताचो हुमो चलतलो असो हे 2 आमचे रो आसात 2 लायन करून हुमो घेतली एक लायन हे वाटेन वेतली जाल्यार दुसरी लायन हे वाटेन वेची तुमी भायर सरून वेता तेन्ना तुमकां खावपाक पॅकेट्स वो बॉक्स आमी दवरला म्हणून तें घेवचें आनी आयज
जेन्ना फातिमा सायबिणीची परब तिणें आमचे लागीं तेरसाचें मागणें मागलां म्हणटच तेरसाचें कोंतूय आमी तुमच्या हातान घालतल्या म्हणटच तें घेवन तुमी घरा खुशालकाय वेची हें आमी दिता जाल्यार तेरसाचें कोंत बेश्टें व्हरोन उडोवपाक न्हय घरा पूण आयज जेन्ना उगडासाक दिलां ते तेरसाचे खोंतांतल्यान मागणी करूं म्हणटच हे 2 रो जाले उपरांत जे सायडीन रो आसात फाटल्या सिटार तावन तुमी मोदल्यान तुमी ह्या रोवांक जॉयन जावचे उपरांत म्हणटच हे वाटेन कोणेच येवचे न्हय पूण फाटल्यान तावन तुमी मोदल्यानूच तुमी ह्या उम्यांक जॉयन जातलीं व्हॉलिंटियर्स तुमकां आदार दितात म्हणटच तांचें तुमी आयकुचें देव बरें करूं प्रितीचे इश्टानो फादर जॉर्ज आनी म्हज्या नांवान आमी संदी घेता पादविकाराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां आमंत्रण दिलें आनी समोरमणी उत्मीक समोरमणीक भेटूंक आमकां फाव केल्ल्या खातीर ताचे आमी आभारी फादरान सगल्यांक दिनवासलां पूण ओत्मीक दोबाचो बरे भाशेन जावंक ताणें जाय तो भार बोर घेतला देखून तुमच्या सगल्यांच्या नांवान आमी पादविकाराक ओत्मीक समारोप बरे भाशेन व्हडा दोबाज्यान जाल्ल्या खातीर ताकाय आमी शाबासकी दिता देवान ताजेर शुभाशिर्वाद घालून ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिवं तुमकां सगल्यांक खबर आसतली फादर ट्रान्सफर जाता खरो पूण ताजो मोग सदांच हांव जाणा तुमच्या काळजांत उरतलो आमच्याय काळजांत उरतलो आनी ज्या सुवातेर देवाचो वावर देवाच्या उतराची परगोटी तुयस्कोर करूंक वेतना देवाच्या मोड्यांत वावरूंक त्याच जेजून ताका उदीक आनी उदीक सुभां देण्यांनी भरूं आनी आंकवार मारेन सदांच ताका आपल्या गोपान बाळगून दवरूं म्हूण आमची मागणी सगळीं उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोवे आसूं हे पोरबे खेरी दोबाच्याचो आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागुयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो जबाब आमेन जावं दी सर्वेश्वरा देवान भागयंत आंकवार मारेच्या पुता वरवीं मनशा कुडाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या आशिर्वादान गिरेस करूं आमेन आंकवार मारे उद्देशी जिविताच्या दाताराक घेवंक तुमकां फावो जालें ती तुमकां सदांच आनी सगळे सुवातेर आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आमेन आनी आयज काळजा मनाचे भक्तीपणान तुमी जमल्यात तुमकां आत्मीक संतोष आनी सर्गीचें इनाम मेळूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सोबे सदांच आसूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड कर